सर्वोच्च न्यायालयान आदेश दिवन लेगीत गोयच्यो वेंचणुको लढवपी उमेदवारांनी आपली मालमत्ता आणि गुन्ह्यांची माहिती सारकी दिल्ली ना असो आरोप लोकशाय सुधारणा संघटनेन केला। तांचेर बेगोबेग कारवाई करची अशी मागणी एडीआर संघटनेन वेंचणूक आयोगाकडेन केल्या। 2002 वर्सा अहमदाबादच्या IIMच्या आदल्या विद्यार्थ्यांनी एकठांय येवन एडीआर ही संघटना घडयल्ली। भास्कर असोळ्ळेकार हो मुंबई रावपी गोंयकार उद्देजक तांचो वांगडी। 2012 सावन तो गोंयच्या उमेदवारांनी वेंचणूक आयोगाक दिल्ले म्हायतीचो नियाळ आमकां दीत आसा। हे खेपे उमेदवारांनी दिवपाच्या एफिडेविटात बदल केला। ताच्या उमेदवारांनी कितें केला ते पळयात। तो सुप्रीम कोर्टाचे गायडलायन क्लियर आसात फॉर कॅन्डिडेट्स हू आर क्रिमिनल्स, म्हणजे हू आर क्रिमिनल एंटीसिडंट्स, म्हणजे तांचेर केसी आसात। अशे 3 कॅन्डिडेट आसात फॉर पार्लमेंटरी इलेक्शन, 2 साऊथ गोवा, 1 नॉर्थ गोवा। तर तांणी थोड्योश्यो गोश्टी करूंक जाय, म्हणजे फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर रिप्रेझेंटींग अ पर्टिक्युलर पॉलिटिकल पार्टी जाल्यार तांची पॉलिटिकल पार्टीची जी वेबसायट आसा ती अपलोड करूंक जाय विथ ऑल दीस क्रिमिनल चार्जीस ऑफ द कॅन्डिडेट। प्लस प्रत्येक कॅन्डिडेटान 3 खेपी म्हणजे 3 इन्सर्शन्स घालूंक जाय न्यूजपेपराचे, प्रॉमिनंट न्यूजपेपर ऑन 3 डिफरंट डेज बिफोर 2 days बिफोर इलेक्शन डेट, म्हणजे आतां बिफोर 21 एप्रील। तें जालां काय कित्याक ही गोश्ट हांवें स्वता इवन CEO ऑफ गोवा जे आसात चीफ इलेक्शन ऑफिसर म्हणजे तांच्या ऑफिसाक इन्फॉर्म केलां इन रायटींग बाय मेल वॉट इज द स्टेटस, तांची तें हें केलां काय करूंक ना। चीफ इलेक्शन कमिशनरान ते प्रमाणे नवो एफिडेवीट धाडिल्लो, एक म्हणजे हें कॉम्प्लाय करपाक आनी दुसरें गेल्ले 5 वर्सांचे इन्कम टॅक्स रिटर्नाची डेटा दिवपाक। ती जावं ना, थोड्यांनी दिल्या थोड्यांनी दिवं ना। प्रॉमिनंट म्हणजे कॅन्डिडेट्स म्हणजे गिरीश चोडणकर फॉर नॉर्थ गोवा ताणें दिवं ना। दीपक धवळीकर प्रेसिडेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, आतां फॉर एग्जाम्पल परचेज कॉस्ट, तर परचेज कॉस्ट ही दिल्या पूण सद्याचे जी ते करंट मार्केट व्हॅल्यू जो दिवंक जाय तो पयलींचो परचेज कॉस्टूच लावन दिला। थोड्यांनी प्रॉपर्टी म्हणजे अंडर वॅल्युएशन केल्लें आसा। देर आर कॅन्डिडेट्स वीथ केसीस ऑफ सेक्शुअल एब्यूज, अशें एका चलयेच्या बापायन घाल्लें आसा आनी अशे कॅन्डिडेट आसात। पण बाबा तांच्यो क्रिमिनल केसीची एडवर्टायजमेंट जावंक जाय काय नाका। असो जर कोणी निवडून बी आयलो जाल्यार बाबा तेजे फुडें हें कितें जो कॉम्प्लाय करना चीफ इलेक्शन कमिशनराचे गायडलायन्स ऑर सुप्रीम कोर्टच्यो गायडलायन इम्प्लिमेंट करना आनी तरी पूण तो समजा निवडून आयलो ताजे फुडें बाबा हें कशें कितें। ह्या सगळ्या उमेदवारांनी कितें केलां आनी कितें केलें ना हाचो नियाळ घेवप एक खाशेली अर्दवराची कार्यावळ गोवा 365 भास्कर असोळ्ळेकारा वांगडा रिकॉर्ड केल्या। ती पळयात ह्या खबराचित्रा उपरांत। तशेंच आमची वेबसायट www.goa365.tv वा आमचो YouTube चॅनल गोवा 365 चेर। पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी।